बायलांच्या आणि भुरग्यांच्या संरक्षणा खातीर सरकारा वतीन गोय राज्य बायला आयोग, बायला आणि भुरगीं उदरगत संचालनालया सांगातान कार्यावळ जाली। आंबावली पंचायतीन गोय राज्य बायला आयोग, बायला आणि भुरगीं उदरगत संचालनालया सांगातान गोयच्या सरकारान बायल सशक्तीकरणा खातीर कार्यावळ घडून हाडली। बायलांच्या सुरक्षे खातीर कायद्यांची पुराय माहिती हे कार्यावळीन दिली। पळयात पुराय बातमी। कायदे अशे बायलां खातीर खूबशे आसा, पण त्या कायद्यांचो फायदो कोण काडटा ते खूब हेजे आसा, महत्वाचे आसा। कित्याक पयलीं तुमकां सांगता आमचे जेन्ना आमचे इंडिया भारत आमचे जेन्ना स्वतंत्र जाले तेन्ना एक आमकां मेन आमचो मुखेल कायदो आसा म्हणल्यार भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करपाक जी कमिटी आसली तेंच्यांनी 6 म्हयने वयर काडलो, टाइम काडलो हे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करपाक। आणि ह्या कॉन्स्टिट्यूशनान खूबशे कायदे आसात, खूबशे आमचे हक्क आसात, फंडामेंटल रायट्स म्हणटात तांकां। सो हे आमचे जे फंडामेंटल रायट्स जे आमकां आमच्या भारतीय संविधानान दिल्ले आसात ते जर आमचे कोणे वायलेट केले, ते जर आमकां दिवनासतना दवरले जाल्यार आमकां रायट आसा आमच्यांनी मुखार सरोन ते आमचो कायदो, आमचो हक्क जो आसा तो वायलेट जाल्लो आसा म्हणून आमच्यांनी ताचेर एक्शन घेवपाक जाता। मेन म्हणजे सगळ्यात स्वावलंबन हे इम्पॉर्टंट। स्वतः जर कितें करता आणि स्वतः जर कितें आपल्याकडे आसा जाल्यार आपूण जाप करूंक शकता। तुमकां खबर आसा आमी घर बांदता, जेन्ना आमी गाडी घेता तेन्ना आमकां केन्ना आमी जोडिना तेन्ना विचारलेच वचना कसली जाय गो, कसली घेवया गो करून। हाडली ती आमी बसप, ती बी आपयल्यार बसचें पडटा, कळ्ळें। मागीर कोणाक दाखोवन हाडटा की सगळ्यांक मागीर आमकां व्हरता तेन्ना व्हरता फाटल्यान बसून अशें आसता। पूण जेन्ना तूं जोडटा न्ही तेन्ना सांगपाक मेळटा अरे आमी ही ना ती घेवया, ह्या कलराची घेवया, म्हजें किचन अशें जाय, म्हाका फ्रीज अशें जाय। तूं जोडीत ना, तुजे कडेन कांय ना, तूं डिपेंड आसा, तूं कितें मागतली ताजे कडल्यान। ताजे खातीर इंडिपेंडंट जाय सगळ्यात इम्पॉर्टंट। हांवें अनुभव केला गेली 14 वर्सां जेन्ना वता तेन्ना चलयो म्हाका सांगता मॅम तुमी आमच्या मम्मा कडेन उलयात न्ही, आमी कांय घरांनी बांदतात आनी मानतात, हांगा हात लावं नाका, थंय हाफलू नाका, हेंच करूं नाका, तेंच करूं नाका, तें तुमचें म्हजें कांयच म्हणणें ना। बट ताच्या बरोबर आमी विचार करता कित्याक चलयेची मानसिकता कितें जाता ताका आमी बसून केन्ना उलयता काय, ताका समजयता काय। म्हाका स्वता जेन्ना पाळी सुरू जाली म्हाका म्हज्या भयणीन सांगलें कित्याक मम्मा कम्फर्टेबल नाशिल्ली, पण आयज म्हजी चली आतां 8 वर्साचें जावपाचें आसा एप्रिलान, ताका ह्याच वयाचेर पाळी ही कितें ती खबर आसा आनी ती हांवें सांगल्या। वाय बिकॉज जे घडामोडी अवती भोवती घडटा आनी मोबायला खातीर जशें मॅडमीन सांगलें उपयोग जितलो बरो करूं शकता तितलो दुरुपयोग आसा आनी ताका जर ह्यो गोश्टी मोबायला वयल्यान कळटा। सो सगळ्यान पयलीं एका चलयेच्या आयुश्यान बदल हाडटा ती आवड। जेन्ना बायलेची सोशिकता सोंपता तेन्ना बायल आमच्या म्हऱ्यान येता, पूण म्हाका दिसता तिणें सोंसचें न्ही, तिणें 2 पावलां पयलींच विचार करचो की आपल्या खातीर कितें बरें आसा आनी कितें वायट। कित्याक आज ती आर्थीक रित्या सक्षम जाल्ली आसा। तुमकां खबर आसतलें की प्रधानमंत्री मोदीजीच्या निमित्यान हांगा जमिल्ल्या प्रत्येक बायले कडेन जनधन योजने अंतर्गत अकाउंट आसा काय ना बँकेन? कोणाक प्रत्येकाक खंयची नाल्यार खंयची तरी स्कीम मेळटा आसतली, कोणाक स्कीम मेळना जाल्यार फुकट वॅक्सीन तरी मेळना आसतलें। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि शिवानी सांगेलकार।